भोमा नॅशनल हायवे रुंदीकरणाचो स्ट्रक्चर स्टील टार येतलो। देवळां वा लोकांच्या घरांक कित्याक धोको ना। केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरीन गोंयांत एके कार्यावळीक आयिल्ले कडेन स्पश्ट केल्ले। रोखडेच काम सुरू जातले म्हूण नितीन गडकरी उलयल्लो। मात आज भोमा जाल्ल्या ग्रामसभेत रस्तो रुंदीकरणाक लोकांचो विरोध, बायपासूच जाय म्हूण लोकांची मागणी। त्यांचो डिमांड आसा की तांकां बायपास जाय आनी जो सीएमान अलायनमेंट एक्विशन लायन कितली आसा ती ते दाखोवपा खातीर जे बी सगळे डिपार्टमेंटाचे मनीस सांगलेले ते तांकां मान्य ना। हो एक प्रश्न। दुसरो आसलो त्यांचो बायपास शेतांच्यान जाय म्हणून तो एक प्रश्न। आनी तिसरो त्यांचो प्रश्न आसलो कितें, जो पर्यंत आमचे करस्पॉन्डंट हे गव्हर्मेंट आयकना तो पर्यंत तुमी कसलेच करस्पॉन्डंट करप ना हे गव्हर्मेंटाक धाड म्हटलां। तो कितले पर्यंत कायद्यान बसता ते हांव नको, कायद्याच्या दृश्टीन आमी भिडो फॉलोअप करतले, त्याच्या उपरांत ते रेजोल्युशन पास करप न करप ते मागीर आमी सांगतले। दामू बाब सॉईल टेस्टिंग कितें तरी चालू आहा म्हणला विदाउट पंचायत कन्सर्न। पळय ते PWDचे वर्क ते पंचायतीक लागना। PWDच्या एक्विशन लँडान ते सॉईल टेस्टिंग करता ते हांवें तांकां सांगलां की फाल्यां वचून हांव विचारतलो विदाउट अवर परमिशन तुमी कितें करता हांगासर। आज रेजोल्युशन घेतला आयज रेजोल्युशन घेतला। प्रोग्राम्स अवेरनेस प्रोग्राम्स करपाक लायता पंचायतीक, ते सगळे बंद करपाचे, सगळे बॉयकॉट करपाचे। जो पर्यंत आमकां बायपास जायना, बायपास करून दिना सरकार, तो पर्यंत आमी पंचायत ही बॉयकॉट करतले पंचायतीचे सगळे। आनी आमी तशेंच आमच्या पंचांक आनी सरपंचाक सांगला, तशेंच सेक्रेटरीक सांगला, हो रेजोल्युशन आमी घेतला आनी तो आमचो रेजोल्युशन आहा तो सीएमा कडेन पण पावय आनी कन्सर्न डिपार्टमेंटाक पावय म्हणून, जो डायरेक्टर ऑफ पंचायत आहा तांकां पावय म्हणून सांगला। आमी जो पर्यंत आमचो बायपास जायना तो पर्यंत आमी पंचायतींतले जे करस्पॉन्डंट आहा ते बॉयकॉट करतले। प्रुडंटा खातीर स्वप्नील तारी।